Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. लँड रेकॉर्ड्सान फेरफार करून बनावट डॉक्युमेंटाच्या आधारान विक्रांत शेट्टी आणि मोहम्मद सोहेल शफीचे गँगान 93 प्रॉपर्टींचे बनावट डॉक्युमेंट केला म्हणून एसआयटीक तपासा वेळार कळला। लोकांनी ह्या प्रॉपर्टींचे डिलिंग करचे न्ही म्हणून त्या प्रॉपर्टींचे सर्वे नंबरूय जाहीर केला। एसआयटी सांगता ते प्रमाण लँड्स रेकॉर्डा प्रमाण 93 प्रॉपर्टींचे सर्वे नंबर पळयल्यार शेट्टी आणि शफी गँगान 2,47,525 स्क्वेअर मीटर जमीन बळकावन तांचे बनावट डॉक्युमेंट केला। आज गांवांतूच 47 प्रॉपर्टी आसात। तांचे सर्वे नंबर पळयत जाल्यार थंय 1,60,250 स्क्वेअर मीटर जमीन लाटल्या म्हणून स्पष्ट। कळंगुटे 10 प्रकरणां, थंयचे 10 सर्वे नंबर पळयल्यार थंय 21,600 स्क्वेअर मीटर जमनीचो गैरव्यवहार जाला। परतले 15 प्रॉपर्टींचे सर्वे नंबर पळयल्यार थंय 17,400 स्क्वेअर मीटर जमीन ह्या गँगान लाटल्या म्हणून स्पष्ट। अंजुण्यातले 19 प्रॉपर्टींचे लँड्स रेकॉर्डा प्रमाण सर्वे पळयल्यार थंय 46,425 स्क्वेअर मीटर जमनीच्या ह्या गँगान बनावट डॉक्युमेंट केला म्हणून स्पष्ट। लँड्स रेकॉर्डा प्रमाण पिळर्णातले 2 प्रॉपर्टींचे सर्वे नंबर पळयल्यार थंय 1,850 स्क्वेअर मीटर जमनीचो गैरव्यवहार जाला म्हणून स्पष्ट। 93 प्रॉपर्टींतल्या 14 प्रॉपर्टींचे डिलिंग केला म्हणून शेट्टी आणि शफीन जबाब दिला। एसआयटीन त्या 14 प्रॉपर्टी विशींच्या व्यवहाराची माहिती तपासची म्हणून उपजिल्हाधिकाऱ्याक बरयला। इतले मजगती बेकायदेशीर जमीन बळकावपाचे केशीत संदीप वजरकारान म्हापशे सेशन्स कोर्टान अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केला। कोर्टान एसआयटीक नोटीस धाडल्या। केस 14 जुलयाक दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।